दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची साधन सुविधा सुदारपा खातीर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ल्यान आपूण न्यायालयाचे उपकार मानता। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 30 मे मेरेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो। तशेंच हॉस्पिटलांतल्या नोकर भरते विशीं थळाव्यांक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। मंगळारा आमदारा सयत गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। 25 सप्टेंबराक 2023 आमी एक अशें सरप्रायज विजीट हांगा केल्लें। हें जातकीर हांवें चीफ सेक्रेटरीक 26 तारखेक लेटर बरयलें, 27 तारखेक लेटर बरयलें आनी 15 दीस सरकाराक नोटीस दिली की हें हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल करा म्हणून। सो आतां हें जर तुमी करना जाल्यार वी विल बी फोर्स्ड टू गो टू द कोर्ट। खूब जाणांनी इन्क्लुडींग द मिडिया आमची फकाणां केली केन्ना वता कोर्टान केन्ना वता काय। 16 ऑक्टोबराक हांवें तांकां परतो एक रिमायंडर दिलो की तुमी जर हें करना जाल्यार आमी कोर्टान वतले। मागीर फायनली 1 डिसेंबर वी हॅव फायल्ड द PIL। ताजें हियरींग 12 डिसेंबराक पयलें जालें आनी 14 फेब्रुवारी 4 हियरिंगां जावन एक क्लियर ऑर्डर आमचे फावरात बॉम्बे बेंच ऑफ द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हांणी आमकां दिल्ली आहा। हे ऑर्डरीन तांणी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is right to health. It is a right of every Indian citizen to have the best of health facilities. ह्यो फॅसिलिटीज सरकारान दिवपाची सरकाराची कायदो जाता, सरकाराचें कर्तव्य जाता। हें सायट केल्लें आहा आनी तांणी सांगलां की द हॉस्पिटल शूड बी फुल्ली फंक्शनल। हातूंत कोड ऑफ कंडक्ट येतलो आनी कितें येतलें ही तुमकां एक्सक्यूज दिवपाक मेळचें ना। आनी तांणी कॉम्प्लायन्स बाय 20th एप्रील फायल करूंक जाय आनी 30th एप्रील म्हळ्यार गोवा स्टेटहूड डे, 30th मे गोवा स्टेटहूड डे मेरेन हें हॉस्पिटल कंप्लीट जावंक जाय। आनी हें जर जायना तेन्ना हें ICU लॉक आसलें, आतां तें ICU लॉक आसा। दोतोराचे प्रमाणे तांचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी आसा, तांचे कडेन ना ते फक्त दोतोर, म्हळ्यार रिक्रुटमेंट इज अ इशू। आतां तांणी हें केल्लो आहा, अनाउन्समेंट केल्लो आसा, एडवर्टिजमेंट रिलीज केला टू रिक्रूट पीपल। थंय आमी स्थानीक मनशाक लँड लुजरांक पयलो फायदो जावंक जाय हो म्हजो डिमांड आहा। आय वील फॉलो अप ऑन दीस।